Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मायनिंग बेल्टातले कितलेशेच लोक शेती वटेन वचपाक लागल्यात. उडीवाडा उसगांवचो हेमंत नायक मायनिंगाचेर पोट भरपी. मात ताणें धारबांदोडेच्या वरद सामंताचे फार्म पळोवन आपुणूय वेवसायीक शेती करपाचें थारायलें. 15 वर्सां पडीक उरिल्ली जमीन ताणें कश्टान फुलयली. 4 टन काळंगाचें पीक घेतलें म्हणून तो उमेदीन सांगता. वरद सामंत म्हणटा तो दाबाळ तो बरो एग्रीकल्चर जावना तर ताका मेळोन येयलो हांव. तेणी म्हाका सांगलें की कशी कितें आयडिया कशें कितें करपाचें. आतां पयलींचें एग्रीकल्चरान कशे लोक उत्पन्न करताले आतां कशें उत्पन्न करपाचें खूब फरक आहा म्हणूंक लागलो. झाडांक उदक कितल्या प्रमाणान जाय आनी पयलीं आमी कशें करताले आनी आतां कशें करता. तेणी खुबशी नॉलेज दिली म्हाका. ते हितून हांव फुडाकार घेतलो. एक 4 टन सुमार पीक जालें. 4 टन हय 4 टन सुमार जालें आनी एक जवळ जवळ 3 दीस ते 4 दिसांनी सगळें सोंपलें. म्हणजे मोठी मोठी काळंगां लोकांनी सगळीं येयलीं काबार केली वांगडा सोंपयलीं. हांगाच म्हाका मार्केटाक वयचो पडना. एक म्हाजो प्रश्न पडलेलो की म्हाका हें रोयलां खरें म्हणून म्हाका तेणी पयलींच क्वेश्चन मार्क घातलेलो की तूं रेडी आसा मरे मार्केटाक उबो रावन ती विकतलो मरे काय म्हणून. कित्याक आमी भोंवन येयल्ले बरे शर्ट बरे कपडे घालून भोंवन येयल्ले. म्हणून तेणी सांगलेलो आयज भायले लोक येता डायरेक्ट विकता वयता तूं फुडें सरला खरो पूण विकतलो मरे काय म्हणून. हांवें म्हटलें म्हाका तशी जिद्द आहा की हांवें उत्पन्न केलां म्हणटकूच हांव विकतलोच. सरकारी येवजणे आणि तंत्रज्ञानाचो वापर करून हेर शेतकारांनीय वेवसायीक शेती केल्यार गोंयांत शेतकारांक बरे दीस येतले हातून दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर उसगांवच्यान विवेक प्रभू.